नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगासी येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मोपा विमानतळाच्या नांवा वयल्यान पेटला वाद। मोगोपा काँग्रेसीक जाय बांदोडकराचें नांव जाल्यार चर्चिलान सुचयला जॅक सिक्वेराचें नांव। इफ्फी खातीर कला अकादमी जावची ना उपलब्ध सांगता कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे। उदरगतीच्या सगळ्या प्रकल्पांचे जावचे ऑडिट गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाची मागणी। मिरामार दर्यादेगेर बोटिंग चालूच पर्यटन मंत्र्याक शिटकावणी दिवनय जायना कारवाय। केन्ना जातले दोनापावला जेटीचे उक्तावण लोकांक पडला प्रश्न। फाटली 6 वर्सां चालू आसा सोबतीकरणाचें काम। आनी खंड सेजा आनी लुईस बर्जर घोटाळ्याचेर सरकार वोगी कित्याक काँग्रेसीचो सावंत सरकाराक प्रश्न। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोयच्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक कोणाचें नांव दिवचें ह्या वयल्यान गोंयांत सध्या बरेच वाद विवाद चालू आसात। ह्या विमानतळाक गोयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें असो थाराव घेत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान थेट प्रधानमंत्र्याक पत्र बरयलां। मुख्यमंत्री म्हणटा बांदोडकराक की पर्रीकाराक हो निर्णय नागरी उड्डाण मंत्रालय घेतले। ह्या वादान आतां एक ट्विस्ट आयला। गोंयाक महाराष्ट्र विलीन जावपा पासत वेगळे दवरीत गोंयची स्वतंत्र वळख निर्माण करपी फुडारी जॅक सिक्वेरा हांचें नांव मोपा विमानतळाक दिवचें अशी मागणी गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी आदलो UGDP फुडारी चर्चील आलेमांव हांणी केला। फुडल्या उद्घाटना पयलींच ह्या विमानतळाचेर फुडाऱ्यांची विमानां धांवपाक लागल्या। मोपा विमानतळाचे काम पुराय जाल्ले नासतना लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी ह्या विमानतळाचे उद्घाटन डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकात जातले अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर करना फुडें विमानतळाक कोणाचें नांव दिवपाचें हाचे वयल्यान वाद सुरू जाला। पेडण्यात रमाकांत खलप आणि भाजपा सोडून हेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या नावाचो आग्रो धरीत पेडण्यात कांय दिसा पयलींच आंदोलन सुरू केलां। मोरजे ग्रामसभेत लेगीत विमानतळाक बांदोडकराचें नांव हो थारावाचो मुद्दो जाला। इतकेच न्हय जाल्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान थेट प्रधानमंत्री आणि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा हांकाच पत्र बरयलां। भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोंयचे भाग्यविधाते। तांणी कांयच करूना अशें ना। प्रत्येक जो सेक्टर आसा गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, आर्ट एंड कल्चर, पारंपारीक भाशा म्हणजे जे कितें गोंयांक लागता स्पेशली एज्युकेशन हेची जी बेस तयार केल्या ती भाऊसाहेब बांदोडकरान पोजिशनां घेवन तो काम करतालो आनी त्या खातीरच बरो गोंयकार जन्माक आयलो। आनी ताजे पयलीं जें कितें 1961 पयलीं जाल्लें हें सगळें लोकांक खबर आसा। आनी त्या खातीर रिजोल्यूशन घेता आसतना ताणें अशें ठरयलां की पत्र प्रायम मिनिस्टराक धाडचें, भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा बाब नड्डा तांकां धाडचें, होम मिनिस्टर अमित शाहाक धाडचें, एविएशन मिनिस्टर सिंधियाक धाडचें आनी ताजे भायर जे कोण लागता गव्हर्नर आसूं, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आसूं, गोंयचो गव्हर्नर आसूं किंवा आमचे फडणवीस। मोपा विमानतळाक भाऊसाहेब बांदोडकर काय मनोहर पर्रीकर हांचें नांव दिवचें हे वयल्यान सध्या वाद सुरू आसा। हे कमी म्हण काय कितें गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री आनी ज्येष्ठ फुडारी चर्चील आलेमांव हांणी ह्या विमानतळाक UGDP पक्षाचे संस्थापक आनी गोंयचो पयलो विरोधी पक्ष फुडारी जॅक सिक्वेरा हाचें नांव दिवचें अशी मागणी केल्या।
जॅक सिकेरा हांणी ओपिनियन पोल घेवपाची सरकाराक सक्ती करूंक नाशिल्ली जाल्यार बांदोडकराच्या इत्से प्रमाण गोंय महाराष्ट्रात विलीन जावपाचें आनी गोंयची वळख निर्माण जावची नाशिल्ली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. पारीकारान वायट वस्तू कांय केलें ना, बरी वस्तू केल्या, ताणें डेव्हलपमेंट खूब केला. पूण प्रॉब्लेम पारीकारान ह्या टायमाचेर चिंतपाचें आशिल्लें. खंयचें नांव दितल्यार पयलें क्रिस्तांवांचें कोणाचें दीत जाल्यार खंय जागशिकारा दिवपाक जाय आसलें. कित्याक आज जागशिकार आहा म्हूण आज 40 आमदार आशिना, आनी जागशिकार नासलो जाल्यार 40 आमदार केन्ना जावपाचें न्हू. जागशिकार आहा म्हूण आज गोंय उरलीना, नाजाल्यार गोंया महाराष्ट्र वचपाचें. पूण जे मनशान हें सांबाळ्ळां, हें जागशिकारांच्या टायमाचेर पळय केलां, हांव म्हणा भाऊसाहेब आंडोळकार पयलो हांगा सेम जालो तेजें कोणी जायत कोणी नांव घातलें, हांव हॅपी. पूण आमच्या जागशिकाराचें नांव आसपाक जाय, कित्याक जागशिकार ना जाल्यार गोंया वयता आसलें इतलेंच. ह्या सगळ्या वादाचेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी टिकांचो शिवर केला. विमानतळाचें काम पुराय जावंक नासतना लेगीत मुख्यमंत्र्याक उद्घाटनाची इतली अतिताय कित्याक असो प्रश्न विचारीत ह्या विमानतळाक भाजपा सरकारान भायर पडिल्ल्या फुडाऱ्यांची नांवां दवरचे परस आपल्याच भ्रष्टाचारी फुडाऱ्यांची नांवां दवरची अशी टिका केल्या. Why you want to name this airport after some departed leaders? You all have done corruption and you all are trying to bring names of those people. Now look at Atal Setu, the bridge that has become a monument of corruption. Unnecessarily you all have spoiled the name of late Prime Minister Bharat Ratna Shri Vajpayee, who was honest, was a good leader. Why you all are spoiling his name? In the same way now you all are trying to name MOPA to cover up your sins. Whoever you all want to name. Now I would suggest, if you all want to give a name to that airport, you see what has happened in Gujarat. One stadium which was named after Sardar Vallabhbhai Patel, ताजे नाव change करून the serving, living Prime Minister Narendra Modi's name has been put. So do something. Why spoil the name of departed leaders? Put the name of the most corrupt ministers. I think so people will also accept, and we all know who are the corrupt people. Make one list, each project to be named after the corrupt ministers, either in terms of seniority or whatever. सरकारान आता एक नवी कंट्रोवर्सी सुरवात केल्या की मोपा एअरपोर्टार नाव कोणाचें घालचें. हाजो अर्थ कितें की एअरपोर्ट कंप्लीट जालोच असो. हांव म्हणूंक सोदतां अशें की एअरपोर्ट जेन्ना कंप्लीट जाता आनी जेन्ना तयार आसा तेन्नाच ताजें उद्घाटन करचें वा ताजें उक्तावण करचें. प्रमोद सावंत तयार आहा तेन्ना उक्तावण करपाची गरज ना. मोपा एअरपोर्ट शूड बी इनॉग्रेटेड वेन इट इज रेडी, not when Pramod Sawant is ready, because Pramod Sawant is ever ready, because none of this infrastructure, for example the Mopa airport or the Zuari bridge, has been initiated by him. It is only getting completed in his tenure. ताणे कांयच करूंक ना हे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा खातीर. खरें म्हळ्यार सरकारां येतात वतात, पूण विकास प्रक्रिया ही निरंतर प्रक्रिया आसता. खंयच्याय प्रकल्पाक एखाद्या फुडाऱ्याचें वा म्हान व्यक्तीचें नांव दिवप हो त्या मनशाचो सन्मानूच आसता. पूण अशे प्रकल्प सामान्यपणान त्या जाग्याच्या नांवा वयल्यानूच लोक लक्षात दवरतात. देखून हो वाद चड खर जावपाक दिनासतना तो थांबोवप हातूनच सगळ्यांचें हित आसा. उपेंद्र नायक, विराज कामत आनी वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीचें काम पुराय करपाची कसलीच गडबड सरकाराक ना. हे कामाचो दर्जो बरो आसपाक जाय, तशेंच काम वेवस्थीत जावपाक जाय अशें विधान कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन व्यक्त केलां. मंत्री गोविंद गावडे हांणी आयज कला आनी अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाची पळोवणी केली. ह्या वेळार तांणी सुरू आशिल्ल्या बांदकामाचो नियाळ घेतलो. इशू जर खंयच्यान जर ह्या कला अकादमीचो जर सुरू जर जाल्लो जाल्यार ह्या ओपन एअर ऑडिटोरियमांतल्यान जाल्लो आशिल्लें. काम हातान घेवचे पयलू जवळ जवळ 3 वर्सां हो जो एरिया जो आशिल्लो म्हणजे ओपन एअर ऑडिटोरियम आमी बंद केल्लो आशिल्लो बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी. तसो रिपोर्ट आमी करून घेतिल्लो आशिल्लो आनी आज ह्या हो सगळो एंटायर जो सेटअप जो आसा टोटल आमी बार घातिल्ले आसा, लायट बार घातिल्लो आसा, सगळो हो नवे घातिल्ले आसा.
ओन्ली फक्त सिलींग बाकी सगळे इंटिरियर डेकोरेशन हें सगळें उरिल्लें आसा. हो जो एंटायर जो MP थिएटर जो आसा जो थिएटराचो हो सगळो टोटल आमी नवो केल्लो आसा. मुख्य काम जर आमकां खंय जर करचें पडलें, लिकेजीस जर खंयच्यान जर आमकां जर जाताल्यो आनी स्ट्रेंथनिंग एंड रिट्रोफिटींग खंयच्यान जर जातालें, दीस इज द मेजर पार्ट, कळ्ळें न्ही. आनी ह्या गोश्टीक लागून हो टोटल आमी ताजें वॉटरप्रुफींग, ताजें चिपींग करून, स्लॅब रिमूवल करून, प्लस ताका ट्रिटमेंट दिवन ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी एज इट इज आमी रिस्टोर केल्लो आसा. उदरगतीच्या सगळ्या प्रकल्पांचे रितसर ऑडिट जावपाक जाय. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयान मागणी केल्या. उदरगतीचे प्रकल्प हाडूंक ना ते उक्तावण करपाची खास सगळ्यांक पडल्या. आपणाली अकार्यक्षमता लिपोवपा खातीरूच प्रकल्पाचे उक्तावण करपाची घाय चल्ल्या अशें विजय म्हणटा. येवपा खातीर आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपा खातीर कांय करूंक ना, ते करूंक ना. उक्तावण करपाची खास सगळ्यांक पडल्या. ही खास जी पडल्या हातूंत लोकांक भंय आहा. तातूंत मे बी करप्शन आनी इनएफिशियन्सी लिपोवपाची आहा की जाल्ल्यान जमा हें एक सिनारियो क्रिएट करून. म्हणटकूच म्हजो डिमांड असो आहा की गोंयांत जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आतां बांदतात, फॉर एक्झाम्पल द केबल स्टेट ब्रिजीस, हाजो इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट जावपाची गरज आहा. जो मोरबी म्हणटा थंय गुजराताक जो पूल पडला तोय बी केबल स्टेटूच ब्रिज तो. सो हाजेर गोंयचे टॅक्स पेयराचे पयशे इनवॉल्व आहा आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट जावंक जाय. आनी हे प्रोजेक्ट फक्त इनॉग्रेट जावंक जाय जेन्ना ते कंप्लीट आहा. फक्त इव्हेंट एक करून दाखोवन लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर बेगिनल्या बेगीन ताकतीक करपाची गरज ना. आनी सरकारान हाजेर आपलो कितें स्टँड आहा तो सांगचो. मिरामार बेकायदेशीर तरेन चलपी बोटींचेर कारवाय करून त्यो बंद करपाचें उतर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी कांय दिसां फाटीं दिल्लें. मात ह्या बोटींचेर कारवाय तर सोडूनच दियात, पूण ह्यो बोटी अजून बंद लेगीत करूंक ना. मंत्र्याच्या ह्या विधाना उपरांत लेगीत हांगसर बेकायदेशीर बोटी चालूच आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्या बोटिंगांतल्यान भोंवपा खातीर पर्यटकांची गर्दी लेगीत पडिल्ली दिश्टी पडटा. कांय दिसां फाटीं मिरामार बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ल्या बोटिंगांचेर खर कारवाय करतलो अशी शिटकावणी रोहन खंवटे हांणी दिल्ली. पुलिशेन रेड घातल्या उपरांत हो बेकायदेशीरपणा उक्ताडार आयिल्लो. मात बोट मालकांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या बोटी खातीर बंदर कप्तानान परवानो दिल्लो. पूण दर्यांत वा न्हंय देगेर पर्यटना खातीरच्या बोटींक परवानो बंदर कप्तान दिवपाक शकना अशी म्हायती मंत्र्यान दिल्ली. तशेंच ह्या बेकायदेशीर बोटींचेर कारवाय करून तांकां तालाव घालपाचो पुराय अधिकार मंत्र्यान पुलिशे कडेन सोपयला. ह्या गजालीक आतां 4 दीस जायत आयले, मात ह्यो बोटी अजून बेकायदेशीर रितीन मिरामार चलत आसात. ताचेर अजुनूय कित्याक कारवाय जायना काय? कोणाच्या तरी आशिर्वादान ही बेकायदेशीरपणां चालू आसात काय असो प्रश्न उपरासता. पण काल जी रेड जाल्या इज एरिया विच लॉट ऑफ कंप्लेन्स हॅव कम इन पेंजीम नेक्स्ट टू द हॉटेल मॅरियट. थंय जे बोटिंग चालू आसा इलिगल एक्टिविटीज चालू आसा आनी ताज्या खातीर थंय एक्शन जावपाची गरज आशिल्ली ती काल केल्या. एक म्हणल्यार आमचे गोंयकारूच भाव जेन्ना बोटिंग करता तांच्या पोटा खातीर आमी कांय त्रास करूंक सोदना, पूण तांकां परत परत सांगतकर वेन वी हॅव पास्ड अ मेसेज टू देम टू एन्श्युअर दॅट दे आर ऑन द रायट ट्रॅक एंड दे हॅव नॉट रिवर्टेड. काल तें एक्शन जालां. एक्शन जातकर तुमीच तें पळयलां. There were no safety standards looked at it. Active tourist jacket घालून नाशिल्ले. पयर गुजरात एपिसोड जाला आनी थंय अशेंच समज फाल्यां हांगा बोटिंग कितेंय समज जालें जाल्यार हू इज रिस्पॉन्सिबल? द नेक्स्ट थिंग वील कम ऑन द ऑपरेटर देर हू द बोटाचो कितें इशू जालो जाल्यार सेकंड इज केप्ट आमचो टुरिजम डिपार्टमेंटाचेर एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीस पर्टिक्युलर पार्ट. वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट एक्शन हॅज बीन टेकन. तांकां हियरींग ऑलरेडी घेवपाक लायिल्लें आसा. एक्शन घेवन तांकां हियरींग घेता आसतना तांकां फायनी लायिल्ली आसा. एंड वी हॅव आस्क्ड देम टू एन्श्युअर दॅट दे आर सीझन सुरू जाल्ल्याक एज अ इंटरीम मेजर टील द टायम द हियरिंग्स आर कंप्लिटेड वी हॅव अलाउड देम टू कॅरी आउट द एक्टिविटीज एन्श्युअरिंग दॅट द सेफ्टी नॉर्म्स आर टेकन केअर ऑफ. सेकंडली तांचे कडेन थंय कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन टू मार्क एनी एरिया फॉर दीस पर्पज वीच दे आर डुईंग. It is a job of tourism department to demarcate areas for tourism activities. आमी ज्या एरियेन तांचे एक म्हणणें आसा की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तांकां बरोवन दिला खंय की दे कॅन ऑपरेट ऑन द लिवर लायन म्हणून
Captain of ports has no jurisdiction to tell them to operate for tourism activities on the river line or the sea line. Any tourism activities have notified areas which are used for tourism purpose, like Santa Monica Jetty, like Bittona Jetty. जो एरियाज नोटिफाईड आसा थंय टुरिजम एक्टिविटीज जावंक शकता. पयर आमी ऑर्डर जी काडल्या पळय, खूब जाणांचो प्रश्न आसा ही ऑर्डर पयलीं काडिल्ली तेन्ना जस्ट अ ऑर्डर ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्ट. म्हजे फ्रेंड्स हू हॅव ऑल्सो बीन जर्नलिस्ट हू हॅव बीन टॉकिंग ऑन दीस, तांकां आय वूड लायक टू टेल की ही प्रोमोलगेट जाल्या ऑर्डर तातूंत आमी व्हेरी क्लियरली वी हॅव गॉट अ सेक्शन 188 एप्लिकेबल वेर वी हॅव गिवन पॉवर टू द पुलीस टू इवन इम्प्रिझन देम इन केस दे डोंट पे द फायन्स. कितें जाता पयलीं प्रोविजन कितें आशिल्लें, हाडून फायन भरप हेंच पुलिसेचें काम, पुलिसांनी एक्शन घेना आशिल्लें. सेक्शन 34 लायताले, बसयताले आनी धाडटाले, तातूंत कांयच जायना आशिल्लें आनी भंयूच नाशिल्लो. एकदां तो गायड येवन सांगतालो आपल्या बॉल्सान 5 रुपया ना म्हण, आपूण कितें करूं काय म्हण, ताका सोडटाले. सो हें चालू उरतालें. आतां कितें केलां, फायन भरून सांगल्या. ती फायन कशी दवरल्या 5,000 ते 50,000 रुपया. समज फाल्यां तो फायन भरना ही कॅन बी इम्प्रिझन्ड अंडर सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पेनल कोड. जगभरात फामाद आशिल्ली दोनापावला जेटी फाटली 6 वर्सां जाली नूतनीकरणाक आनी सुशोभितीकरणाक लागून बंद आसा. आता 1 डिसेंबराक ह्या जाटीचे उक्तावण करपाचें थारायलां, पूण ह्या जाटीच्या पोरण्या भागाचें सुशोभितीकरण करप अजूनय चालूच आसा. 1 डिसेंबर मेरेन हें काम पुराय जावप शक्य ना जाल्यार दुसरे वटेन हे राज्यांतल्यान शेकड्यांनी पर्यटक गोंयान येवन दोनापावला जेटीची भेट दितात. पूण ही जेटी बंद आशिल्ल्या कारणान कांय पर्यटक आपल्या वटेन मन मारून परते वतात. गोंय सरकारान दोनापावला जेटी बेगोबेन उक्ती करून पर्यटकांक ह्या जेटीची भेट घेवपाक दिवची अशी मागणी पर्यटकांनी केल्या. जाल्यार ह्या सगळ्या प्रस्नाचे विचार करून जेटीच्या अर्दवट कामाचें उक्तावण करतले काय असो प्रश्न लोकांनी उक्तायला. नमस्कार. गोय राज्य हे पर्यटकांचे राज्य असल्या कारणान हांगासर जगभरातल्यान गोय पळोवपा खातीर लोक येतात. जाल्यार गोंयांतले खासियत अशे दोनापावल जेटी ही आख्खी जगभर फामाद जाल्ल्या कारणान जगभरातल्यान लोक येवन दोनापावल जेटी पळोवपा खातीर येतात आनी लोक नाराज जावन म्हणजे निराश जावन हांगासून लोक वयतात, परतून वयतात, आमकां दिश्टी पडटात. लोकांचे इतलेच मागणी आसा की हांगासरली जी ब्युटी आसा म्हणजे दोनापावल जेटी पळोवपाक आमकां गोंय सरकारान बेगिनात बेगीन दिवची. आमी इतले पयसल्यान येवन आमकां हांगासरली ब्युटी पळोवपाक मेळना, ही जेटी आसा ती पळोवपाक मेळना. तेजे खातीरूच गोंय सरकारा कडेन एक तेंच्यांनी मागणी केल्ली आसा की बेगिनात बेगीन ही जेटी आसा ती त्याचें उक्तावण करून आमकां ह्या जेटीचो आस्वाद घेवपाक दिवचो. ह्या जेटीचो आस्वाद घेतले जाल्यार ह्या जेटीचें उक्तावण जातलें 1 डिसेंबराक अशें गोंय सरकारान जाहीर केल्लें आसा. पूण खऱ्यांनीच जेटीचें उक्तावण करपा खातीर अर्दवट काम दवरून ह्या जेटीचें उक्तावण जातलें काय कितें असो प्रश्न लोकांनी उक्तायला. आम्ही नाशिकवरनं, महाराष्ट्रात नाशिकवरनं आलो आहोत आणि येताना आम्ही त्या ठिकाणी गोव्याला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी जेटीवरती जाऊन ज्या ठिकाणी विविध सिनेमाच्या शूटिंग झालेल्या आहेत आणि त्या जेटीबद्दल खूप आम्ही ऐकून होतो. इथं आल्यानंतर आमच्या सगळ्यांची घोर निराशा झालेली आहे. तर महाराष्ट्राकडनं गोव्या सरकारला एवढं एकच निवेदन आहे की लवकरात लवकर ती जेटी त्या ठिकाणी ओपन करावी आणि या ठिकाणी पर्यटकांसाठी ज्या मोठ्या अपेक्षेने इतक्या दूरवरून येतात त्यांच्या आनंदामध्ये द्विगुणित करावा एवढी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. बेगिनात बेगीन या जेटीचे काम आसा ते करून या लोकांक, या पर्यटकांक ताचो आस्वाद घेवपाक दिवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सहित वर्षा आश्वेकर. ज्या प्रमाण केंद्र सरकाराच्या आस्थापनांनी घोटाळो आसा तसो राज्य सरकाराच्या कारभारात लेगीत गुड्डिलां सांवाजता. ते खातीर सीबीआय कडेन कागाळी ना अशें जावपूच जायना. सीबीआयक कागाळ करपाक लागपी संकेतस्थळ, फोन तशेंच हेर यंत्रणा कार्यरत नाशिल्ल्यान सीबीआय कडेन कागाळी करपाक आडमेळी येतात. तशेंच कागाळ केल्या ती दबावा खाला येवन चिड्डुपाची प्रकरणां जातात. तशेंच उंचेल्या पावड्या वयल्यो
केशीचे तपास खंय पावला ताचोय पत्तो ना असोय आरोप काँग्रेसीचे फुडारी एल्विस गोम्स हांणी केला. म्हापसा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत तो उलयतालो. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जे एजन्सीज आसा गोंयांत, डिपार्टमेंट म्हणा, मागीर ते एजन्सीज म्हणा, गोवा शिपयार्ड म्हणा, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, MPT म्हणा, आता MPA जालो, अशे खुबशे संस्था ज्यो आसा तांचेर कंट्रोल एंटी करप्शनाचो CBI कडेन आसा. आता केसीस कित्याक येना? विजय बाबान सांगला तांची वेबसायट चलना, तांचे फोन चलना, एक मेकॅनिझम ताणें लोकां मुखार सारको हाडूंक ना. असो सारको जर सुरक्षीत जर हाडलो आनी जो कंप्लेन करता ताची सिक्युरिटी जर पयली जाल्यार खूब लोक येवपाक शकता. कित्याक सेंट्रल गव्हर्नमेंटान करप्शन ना अशें ना. जशें स्टेट गव्हर्नमेंटान आसा तशें सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा. स्टेट गव्हर्नमेंट आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट एकाच कायद्या खाला चलता. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट तेय चलय, सेम लॉ एप्लायज देर आनी सेम लॉ एप्लायज हियर. हांगा इतल्यो केसीस पेंडींग कित्याक आसा? कित्याक हांगा ताणें विजयान सांगला ते भशेन दबाव येता. केस फायल केली की दबाव येता. राजपावड्या वयले त्रिपुरारी पुनवे निमतान विठ्ठलापूर साखळे सध्या उमेदीचे ल्हार फाकला. ह्या उत्सवाची तयारी पुराय जाल्या. सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती मध्यान राती व्हाळवाड न्हंयेत जावपी नौका न्हंयन सर्त केन्ना सुरू जाता ताची. पर्यटन, कला आनी संस्कृती तशेंच म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या सहकार्यान विठ्ठलापूर दिपावली उत्सव समितीच्या वतीन त्रिपुरारी पुनव मनयतात. कोरोनाक लागून फाटली 2 वर्सां हो उत्सव जावंक नाशिल्लो. देखून अंदू त्रिपुरारी उत्सवाक गर्दी उसळपाची शक्यताय आसा. राज्य पावण्यावेली त्रिपुरारी पुनव जी साखळे जाता ती सगळी कडेन फामाद आसा. आयज ही त्रिपुरारी पुनव आयज सांजे हांगासर वाळवाड न्हंयचे कुशीक मनयतले. ते निमतान आयोजकांनी तयारी केल्ली आसा. आनी ह्या त्रिपुरारी पौर्णिमेचें खाशेलें आकर्शण म्हळ्यार नौका विहार सर्त. मध्यान राती हे वाळवाड न्हंयत ही सर्त जातली. ते निमतान आयोजकांनी तयारी केल्ली आसा. कोविडाक लागून फाटली 2 वर्सां हो उत्सव जावंक पावोंक नाशिल्लो. अंदू ह्या उत्सवाक व्हडा प्रमाणांत गर्दी जावपाची शक्यता आसा आनी ते खातीर पुलीस आनी हेर यंत्रणा सज्ज जाल्ली आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन गोंयच्या दक्षता खात्याचो ताबो आसून लेगीत गोंयच्या दक्षता खात्या कडेन 9000 केशी विलो लावच्या शिवाय होमकळून कश्यो उरतात काय असो प्रश्न काँग्रेसीचो उत्तर गोंय गट जिल्लो गट अध्यक्ष विजय भिके हांणी केला. तशेंच भाजपाक वचच्या पयलीं काँग्रेसीच्या ज्या आमदारांचे दक्षता खात्या वरवीं चवकशी सुरू आशिल्ली ते कागाळींचो तपास सुरू उरतलो काय ना असोय प्रश्न तांणी केला. म्हापसा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. ह्या वेळार एल्विस गोम्स तशेंच संजय बर्डे आनी काँग्रेसीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. जो विशय आसा तो CBI विजिलन्स क्रायम एंड करप्शन विजिलन्स वीक सेलिब्रेट करतात म्हणजे 9000 केसीस थंय पेंडींग आसा. 9000 केसीस, 9,000 केसीस पेंडींग आसा. आनी हेंचो हेड कोण? हेंचो हेड चीफ मिनिस्टर. कारण तो कोणाचेर विजिलन्स लोकांनी घातल्या जाल्यार थंय दामून दवरप, तेंचेर प्रेशर करप आनी आपली कामां फुडें कशी वयता ती हें करप. हेची डिटेल आमचो एल्विस गोम्स उलयतलोच. पण म्हाका लोकां कडेन, आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन जावं लोकां कडेन अपील आसा, आमी तुमच्या वांगडा आसा. हे क्रायम करप्शन हा पळय ह्या येता त्या काळान आमी एक्सपोज करतले. तितून कोणीय आसूं, आमचे लोक आसूं नाल्यार आनी कोण लोक आसूं. खुबशे आमदारूय थंय गेल्ले आसा, तेंचेरूय केसीस आहा. ते केसीस ते धांपतले काय? कारण ते आमच्या कडेन आसतना सांगतले की अशें आसा म्हणून. आमचे आसूं कोणाचे आसूं हेचेर फुडें आमी हे घेतले. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जे एजन्सीज आसा गोंयांत, डिपार्टमेंट म्हणा,
मागीर ते एजन्सीज म्हणा गोवा शिपयार्ड म्हणा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी MPT म्हणा आता MPA झाला असे खूपशे संस्था ज्यो आसा तांचेर कंट्रोल एंटी करप्शनाचो CBI कडेन आसा. आता केसीस कित्याक येना? विजय बाबान सांगला तांची वेबसायट चलना, तांचे फोन चलना, एक मेकॅनिझम ताणें लोकां मुखार सारको हाडूंक ना. असो सारको जर सुरक्षीत जर हाडलो आनी जो कंप्लेन करता ताची सिक्युरिटी जर पयली जाल्यार खूब लोक येवपाक शकता. कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंटान करप्शन ना अशें ना. जशें स्टेट गव्हर्मेंटान आसा तशें सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा. स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट एकाच कायद्या खाला चलता. प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट तेय चलय, सेम लॉ एप्लायज देयर आनी सेम लॉ एप्लायज हियर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. आतां रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.